नमस्कार, दंपारच्या खबरात अविनाश जोशीचो येवकार. खबरो विस्तारात. कोलवा माडेलात गँगाचे दुस्मन कायेंतल्यान रस्त्यार दोगांची कापाकापी. सकाळी दोगा तरणाट्यांचेर कोयतो तलवारीन हल्लो. गाडयेचेरूय फारपेट. 2 गटां मदीं वादांतल्यान खंय हल्लो. जखमी दोगांकूय जीएमसीत घाल्यात. 7 जाणांक सांज मेरेन उखल्ले. कायदो सुवेवस्थे वयल्यान विरोधकांचे सरकाराचेर फार. कोलवा माडेल हांगा सकाळी 2 तरणाट्यांचेर कोयतो तलवारीन हल्लो. गाडयेचेर फारपेट. 2 गटां मदीं वादांतल्यान खंय हल्लो. ह्या प्रकरणात 7 जाणांक अटक केल्या. कथौड़ा के रास्ते में तो 3 लोग थे जिनके ऊपर अटैक किया गया और उनके हिसाब से उन्होंने हमें 3, 5, 6 लोगों का नाम दिया और उनमें से हमने अभी 3-4 लोगों को डिटेन किया हुआ है. अभी उनको अरेस्ट करेंगे. बाकी के लोग हैं उनके लिए सर्च जारी है. जो गाड़ी यूज़ की थी उन्होंने वो हमने पकड़ी हैं, 2 गाड़ियाँ. तो बाकी अभी और ढूंढ रहे हैं. घडणुके उपरांत कायदो सुवेवस्थेचेर विरोधकांचो सरकाराचेर फार. People are not scared of the police. The law and order situation is pathetic in the state of Goa. Now, whether this law and order chief minister म्हणटा मरे awareness create जावन कंप्लेन जाता मग ये awareness create लाय मग झगडी जाला. Murders are rising, rapes are rising, dacoity is rising, everything is on the rise. And this chief minister says everything is under control. गँग वॉर आम्ही आमचे मतदारसंघांनी टॉलरेट करचे ना. हाजे पयलीं बी जे कोण हांगा गुंडागिरी करून सोदताले तांकां लोकांचें रिएक्शन म्हणून आमी भायर येवन बंद केल्लें आहा. शूटआवट जर गोंयांत जाता बिकॉज ऑफ गँग वॉर जाल्यार हे दॅट मिन्स दीस इज गॉन टू फार. आनी विदाउट पॉलिटिकल प्रोटेक्शन हें जावपाक शकना. इल्लिगल आर्मां जी तांच्या हातान पावली कशी तांणी मारली कशी हें जर सगळें जर आमी पळोवंक गेले जाल्यार हाका खंय तरी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आसा. जे गोंयकार कोणाच्या भानगडीन केन्ना पडनासले, कसली मस्ती करिनासले, असली गुंडागिरी करिनासले, आयज आमच्या गोंयांत एवरी डे रेप जाता, मर्डर जाता, मारामारी जाता आनी आतां हे गँग वॉराय जावपाक लागली. कितें करून आमी हे गोंयचे दवरले? ह्या पॉलिटिशियन जे आसा जे वोट बँकाक लागून हे सगळें करता, तांकां राखून दवरता, तांकां प्रोटेक्ट करता, तांकां आदार दिता, तेजी सगळ्याचे नुकसान आसा, लॉस आसा, हे आमकां गोंयकारांक आसा, हे आमी सगळ्यांनी अंडरस्टँड करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पळोवया निकतीच आयिल्ली खबर. गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा की पणजे हांगासर गणेश चतुर्थी पयलीं अष्टमीची फेरी पडटा आनी फेरीचे जे स्टॉल घालपा खातीर CCPन कालच्यान गर्दी जाल्ली आसा. CCP हो जो अष्टमीची फेरी आसा ती पणजे हांगासर 15 ऑगस्ट ते 26 ऑगस्ट पर्यंत चलतली. 12 दिसांची अष्टमीची फेरी पडटा. आनी अष्टमीची फेरी हांगासर पळयत जाल्यार खूबशे साहित्य मेळटा जे गणेश चतुर्थी लागतात तेजा पासून ते कपड्या पासून सगळे साहित्य हांगासर अवेलेबल लागता. त्या भायर स्टॉला खाली रेट दवरला ती म्हळ्यार 2 मीटर बाय 4 मीटरचे स्टॉल आसतले. त्या स्टॉलाक 24,400 रुपया रेट दवरलेली आसा. त्या भायर जे व्हडले स्टॉल आसता फर्निचराचे त्या खातीर 4 मीटर बाय 5 मीटर जी एरिया आसता तेच्या खातीर 60,400 रेट दवरलेली आसा. आनी 2 मीटर बाय 4 मीटर स्टॉलां आहा ती 292 आसपास आसतली. त्या भायर जी व्हडली शॉपां आसतली ती जवळपास 400 आसतली ती फर्निचरवाले घेता. अशे तरेची आमकां म्हायती मेळ्ळ्या. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान विश्राम. गोंयांतूय काँग्रेसीचे वोट चोरी आंदोलन. प्रदेश काँग्रेसीचो COचेर मोर्चा. पुलिसांनी आझाद मैदानाचेरूच आडायले. मंत्री सुदीन म्हणटा PLO भानगडी करतात. वेंचणूक आयोग न्ही. फोंड्या शापूर 300 नॉन रेजिडंट मतां. ताचेर इतलो तेंप तुवें कितें केलें काय म्हूण आरजीचो सुदीनाक प्रश्न. आतां गोवा फॉरवर्डाची वोटर रोल तपासणी मोहीम. दिल्ली सयत गोंयांतूय काँग्रेसी कडच्यान वोट चोरी आंदोलन. प्रदेश काँग्रेस CMOचेर मोर्चा. पुलिसांनी तांकां आझाद मैदानाचेर आडायले. जी ECI म्हणटाय ती एक कॉन्स्टिट्युशनल अथॉरिटी आणि ECI एक न्यूट्रल अथॉरिटी आसपाक जाय. पूण ज्या पद्दतीन जेन्ना हे BJP सरकार येयला आणि हे ECI इज नाव अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. वोटर चोरी हो प्रकार चालू आसा. आता आमी पळयता की हांगा प्रमोद सावंतान हेवी पुलीस डिप्लॉयमेंट घातला. मामलेदार सांगता की तुम्ही वचपा शकना, तुम्ही हांगाच्यानूच कितें तें सांगा. म्हणल्यार वी फेल टू अंडरस्टँड की आज ह्या देशातली डेमोक्रेसी खंय गेली. जो आमचो लिडर सदांच सांगता की संविधानाची हत्या चल्ला
हो संविधानाचो हत्या भितर भारतीय जनता पार्टीचे प्रवक्ते उत्तर दिवपाक लागले. हाच्या वयल्यान सिद्ध जाता की भारतीय जनता पार्टी ही इलेक्शन कमिशनाची एजंट जाल्या. मजगती पोलिसांनी काँग्रेस फुडाऱ्यांक ताब्यात घेतल्यात. मंत्री ढवळीकर म्हणटा BLOन भानगडी केल्यात. कर्नाटकात सरकार कोणाचें आसा? काँग्रेसचें. थंय जो BLO आसता तो कोणाचो आसतलो? कोण तरी तांचे अंडर आशिल्लोच आसतलो. आनी BLOन हें जर पळयलें ना जाल्यार ह्यो गोश्टी घडूंक शकता. सगळ्याच गोश्टी इलेक्शन कमिशनाचेर कितें ना. म्हज्याच हेका वार्डांत शापूर म्हणून वार्ड आसा 3.5 मतां थंय ना. ती आसा ती दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रावता. इतलो तेंप कितें करतलो काय म्हूण RGPचो ढवळीकाराक प्रस्न. ह्या ढवळीकाराक सांगपाक सोदता की आतां तूं सरकारान आसा आनी गोंयान BLO सरकारा कडेन आसा, तुज्या सरकारा कडेन आसा आनी तूं कितलींशींच वर्सां तूं फक्त सरकारानूच आसलो जाल्यार आयज गोंयान जी ड्युअल वोटींग कार्डां जाली ना जाल्यार जी घोस्ट वोटींग कार्ड आसा पळय ती वोटींग कार्डां कशी जाली? त्या BLOचेर तुजो कंट्रोल कित्याक ना? तुज्या सरकाराचो कंट्रोल कित्याक नासलो? आमदार विजय म्हणटा गोवा फॉरवर्डाची रोल तपासणी मोहीम. ह्या चवथी खातीर आमचो मतदारसंघ बरो चकाचक करपा खातीर काम कितें करता तें कमी पडटा. ताजे खातीर आमी आमचे पक्षाचे वतीन फूल काम आमी बिरेस्ताराच्यान सुरवात करतात. ते दिसा हांव वर्करांक एक मेसेज दिवपाचो की सगळ्यांनी घरांनी वचचें. वो इंडिपेंडन्स डेचे मागीर घरांनी वचून रोल पळोवचो. कित्याक हो रोल आतां ऑनलायन रोल हें काडला तांणी, ते म्हळ्यार डिजिटल फॉर्मेटान मेळना तो. सो हातान धरून वचून कोण नवे आयल्या, कोण मेल्या, कोण घाल्या हें हाजेर पळोवपाची गरज आहा. कित्याक वोट चोरी म्हणटा तो म्हाका दिसता स्टँडर्ड फॉर्म्युला जाल्लो आहा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. विधानसभेत मुख्यमंत्रीच सगळ्या प्रश्नांक जापो दीत. हातूंतल्यान बाकीचे मंत्री काम करिना अशें दिसता. मायकलाचो मंत्र्यांच्या नॉन परफॉर्मन्साचेर बाण. रस्त्या वयल्या सुण्यांचोय विशय मुख्यमंत्र्याक काडचो पडलो. मंत्र्यांनी खंय जबाबदारी घेवन काम करूंक जाय. मायकलाचे मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर शिनार. विधानसभा अधिवेशन सोंपल्या उपरांत परत मंत्रिमंडळ फेरबदला विशीं चर्चेक नेट. सोमारा सभापती तवडकार कोर कमिटीच्या कोलकाराक मेळ्ळो. आमदार गोविंदाक मंत्रीपदा वयल्यान देंवयल्या उपरांत एक पद वेकंट आसा. त्या पदा खातीर कोणाक मंत्री करतले हो प्रस्न. मात ह्यो चर्चा सुरू आसतना आमदार मायकलाचे वादग्रस्त विधान. आन्सर म्हणटा पळय तो मुख्यमंत्रीच दिता. अशें दिसता की दुसरे मंत्री जे आहा, खुबशे मंत्री जे आहा ते काम करिना. आतां सुण्याचे तेणेच जबाबदारी घेतल्या. मंत्री आसतना जबाबदारी तेणें घेतली आनी हे म्हाका दिसता आमी फुडें व्हरपाची गरज आहा. आनी जे मंत्र्यांकडे हाती आहा ते काम करिना. हे हांव स्ट्रेट सांगता. फाटल्यान उलयना तेणी म्हाका दिसता काम करपाची गरज आहा. आनी अशें स्ट्रेट ऑफ जर वाडत जाल्यार बरे ट्युरिस्ट खंय येतले आमचे गोंय. विधानसभेत मुख्यमंत्री सगळी उत्तरां दिता. हातूंतल्यान अशें दिसता की बाकीचे मंत्री काम करिना. आमदार मायकलाचे विधान. आतां खंयचे मंत्री काम करतात, खंयचे करनात, कोणाक दवरतले, कोणाक देंवयतले हे येवपी काळूच सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मुक्त गोंयच्या पहिल्या मुख्यमंत्र्याची पुण्यतीथ. आमदार फुडाऱ्यांनी फर्मागुडयेर कळंगुटे, म्हापशा, मांद्र्या भाऊसाहेब बांदोडकराच्या पुतळ्याक आर्गां ओंपली. फुडल्या वर्सा मेरेन तरी भाऊचे समाधीचें काम तडीक लावचें म्हूण मोगोची मागणी. दयानंद बांदोडकार गोंयचे पयले मुख्यमंत्री जावन गेले. तांच्या पुण्यतिथी निमतान फार्मागुडी मोगो पक्षाच्या वांगड्यांनी बांदोडकाराच्या पुतळ्याक फुलांच्या झेल्यांनी आर्गां ओंपली. भाऊसाहेब बांदोडकर पुण्यतिथी निमतान तांकां आदरांजली अर्पीत करपाक सगळे हांगा आयल्या. स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर हे विकास पुरूश गोंयचे आनी गोंयचे भाग्य विधाते अशें आमी सगळे मानता. तीच प्रेरणा घेवन आयचे म्हज्या सारके आसत किंवा आमचे सगळे युवा वर्ग कार्यरत आसा. तशेंच फुडले वर्स मेरेन बांदोडकाराच्या समितीचें काम पुराय करचें म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकार उलयलो. हे फावटी आमी मागिल्लें भाऊसाहेब बांदोडकराची समाधी परत बांदता पूण तेजें काम मंद गतीन चालू आसा. हांव एकूच सरकारा कडेन मागता, स्पेशली चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी सगळ्यांक तेंचे कडेन मागता की तें काम बेगिनात बेगीन पूर्ण करचें आनी फुडल्या फावटी हें मोठ्या उत्साहान थंय आमकां सगळ्यांक समाधीचेर वचपाक ओपन करून दिवचें.
फार्मागुडी भाऊसाहेब बांदोडकाराच्या पुतळ्याक आमदार गोविंद गावडेनूय आर्गां ओंपली. हांव आमच्या सगळ्या गोंयकाराच्या वतीन तांकां आर्गां ओंपता आनी तांच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी ईश्वर चरणी प्रार्थना करता. आठवण ही 2 दिसां पुरती न उरता आसतना कायमची मनात आज भुरग्यांनी दवरप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. खिलाडी वृत्तीचो जो बाणो जो आशिल्लो तो बाणो सुद्दां आजच्या भुरग्यांक ह्या प्रोग्रेस करपा खातीर खूबच योगदान असो ठरिल्लो आसा. आमदार फुडाऱ्यांनी कळंगूट मांद्रे म्हापशां भाऊसाहेब बांदोडकाराची पुण्यतिथी पाळ्ळी. Visionary leader who has done specially for the downtrodden and especially for the poor people. याने तेंचे कावजा घातलायलो आणि त्या खातीर जे मुणकार आहा बारीक कोणे घर बांधलेले तेंकां आपले घर मेवले, तेंकां वयर शेड मेवली. कसेल तेजी जमीन ते आमचेच स्टेटीन आहा, दुसरे स्टेटीन मेवना. सगळ्यांकडे मागता भाऊसाहेबाचे विचार हे आसात. आयच्या दिसा आमी सगळ्यांनी एकठांय रावन काम करपाची गरज आहा. तेंचे विचार जे आहा ते फुडें व्हरपाची गरज आहा. गोंयच्या काना कोपऱ्यांत तांणी सगळी शाळा पावयली. शिक्षणाक कितलें म्हत्व आसा हाची जाणीव भाऊसाहेबान आमकां करून दिले. आज सगळ्यांक खबर आसा शिक्षणाक ताणें कितलें काम केलें आसा. मेन उल्लेख करपा जाय शिक्षणा बरोबर ताका जाणीव आयली की लोकांक हे एम्प्लॉयमेंट जाय. घर संवसार तेन्ना चलोवपाक 1961 म्हणून चिंता तुमी फॅक्टरी हाडपा जाय. स्वारी सारको येदो व्हडलो प्रकल्प ताणें गोंयांत हाडलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कायदो नेम मोडपी कसिनोंचेर खर एक्शन. सरकारान फायन वाडयल्या. पयले खेप नेम मोडटल्यांक 25 लाख, दुसरे खेप 75 लाख, तिसरे गुन्यांवाक हाचे परस चड फायन. लायसन रद्द करतले. विजय म्हणटा धल्ले उपरांत केशी सेटल जाता. ऑनशोर कसिनोनी ऑनलायन गेमींग विजयान एक्सपोज केल्ले. कायद्याचे उल्लंघन करपी कसिनोंचेर आतां खर कारवाई जातली. सरकार फायन वाडयल्या म्हूण म्हायती मेळटा. पयले फावट 25 लाख, दुसरे फावट 75 लाख, तिसरे फावट हाचे परस चड. वेळ पडल्यार लायसनां रद्द जातली म्हूण सरकाराचे निर्देश. मागीर आतां फायन वाडयल्या होम डिपार्टमेंटान. फायन वाडयला ती बरी आहा. फायन वाडोवन एक नवो विंडो ओपन जावपाक जायना. विंडो म्हणल्यार कितें? सिंगल विंडो म्हणटात. आतां सिंगल विंडो ना, खूब विंडोज आहा, खूब दारां आसा. ती सगळी खटखटाय करूच तूं धंदो करूंक पावता. हें एक कॉमन एलिगेशन आहा. काजिनोचो इशू आमी कितें काडिल्लो? काजिनोचो इशू आमी असो काडिल्लो की काजिनो ऑन शोर जे काजिनो आहात हे ऑन शोर काजिनोज लायव्ह गेमींग करतात. म्हळ्यार 40 कोटी रुपया दिवन जे ऑफ शोर म्हळ्यार बोटीचेर जो लायव्ह गेमींग जाता ते इल्लिगली ऑन शोर ते करतात. 3 जाणांचेर आमी स्टिंग ऑपरेशन केलें. 3 जाणांचेर एकल्याचेर रेड मारली, ताचे पयशे घेतले, थोडे जाणांक एरेस्ट केले, सगळें जालें. उरिल्ले 2 जाणांक ताणें भितर सेटलमेंट केलो. तांचे परते आमी घेतिल्ले आहा आनी आमचे कडेन आनी खूब जंय चलता ताजे व्हिडिओ क्लिप्स आसात ते हांव आतां काडना. हांव पळयता सरकार कितें करता तें. सरकारान म्हजे एक कंप्लेंट हाजो वापर करून फायन वाडयली. आमचो डिमांड कितें आशिल्लो की गेमींग कमिशन हाडचें म्हणून. गेमींग कमिशन म्हणटा कितें? इट इज द बॉडी वीच ओवरसीज, इट विल बी अ न्यूट्रल बॉडी वीच ओवरसीज द एंटायर गेमींग इंडस्ट्री. गेमींग कमिशन हाडटा म्हणून BJPन इतलें सांगलें. गेमींग कमिशन हाडूंकूच ना फर्स्ट. दुसरें ही फायन घालून जो मनीस करता ताका थंयच्या थंय पारात करून फायनीचेर डिवायड बाय 2 अशें जर जाता जाल्यार हें हांवें इशू रेज करून हो फायदो सरकाराचे इल्लिगल ग्रेटिफिकेशनाकूच फुडें वतलो. सेशनान कितें आसता? लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जावंक दिवप ना. हो एक प्रकार लॉस ऑफ रेव्हेन्यूचो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. BJP सत्तेर आयले उपरांत गोंयांत धार्मीक तेड निर्माण जाल्या. गोंयच्या अल्पसंख्यांकांचो हक्क राखूंक अल्पसंख्यांक आयोग जाय. सरकार आयोग हाडूंक कित्याक भिता? विरोधी पक्ष फुडारी युरीचो प्रश्न. आयोगाची गरज ना म्हूण मंत्री माविन उलयल्लो. मजगती एक्टिव्हिस्ट प्रतिमा कुतिनोय होच इशू घेवन आझाद मैदानार. गोंयांत अल्पसंख्या आयोग जाय वा नाका हाचेर वेगवेगळी मतां मुखार आयलीं. गोंयच्या अल्पसंख्यांचो हक्क राखतले जाल्यार गोंयांत मायनॉरिटी कमिशन जाय म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी युरी उलयलो.
time the BJP has come and you look at the amount of episodes of communal tension in the state of Goa, how much of communal tension has been raised. Khas karun, last year there was a big agitation. People were on roads asking for protection of their rights. Minority Commission is an authority, is a neutral authority that is required in the state of Goa to protect the rights of the minorities. So I fail to understand why they are fearing it. It is a right and they have to make sure that the Minority Commission has been appointed. मंत्री मॉविन गुदिनो म्हणटा बहुसंख्या आणि अल्पसंख्या मदीं फूट घालपाचो यत्न चल्ला. आयोगाची गरज गोंयांत ना. मायनॉरिटी मध्ये आणि मेजॉरिटी अमंग मायनॉरिटीज आमचे कॅथलीक आसा. हिंदू भाव कॅथलीक भाव मध्ये एक तरेन डिविजन हाडपाची थोड्यांची प्रयत्न आसा आणि ताका लागून सेपरेट एक कमिशन जे मागणी केली वयता ती सेपरेट कमिशनाक गरजूच ना. जाल्यार मॉविन गुदिनोन केल्ल्या विधानाचेर एक्टिव्हिस्ट प्रतिमा कुतिनो आनी मॅथ्यू आल्मेदा हो विशय घेवन आझाद मैदानार मिडिया मुखार आयली. Pramod Sawant CM would have made this statement that we don't need to set up commission, minority commission in Goa. They have made you all sit there. तुम्ही नाना बैल जाल्या ते गोंयडा बैल म्हणटा पळय हा 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 टिंग टिंग करता पळय ते जाल्ले आसा. तुमकां ते बसयला मायनॉरिटी तुम्ही बीजेपीचे MLA म्हणून बिकॉज यू ऑल बिलॉंग टू मायनॉरिटीज आणि तुमकां ते स्टेटमेंट करपा लायला आणि तुम्ही गोंयडा बैलीचे ते स्टेटमेंट केला. आमी ताजेर निषेध करतात, कंडेम करतात आणि फील देर इज अ थ्रेट टुडे. वी नो मायनॉरिटीज हॅव बीन अटॅक्ड. सबन गोंयांत चालू आसा. मायनॉरिटीज कमिशन सेट इन डिफरंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. देन वाय वी शूड बी डिनायड? वाय वी शूड डिनाय? पर्रीकरानूच घातिल्ले 2012. If there was no need, then why Parrikar, the ex-defense minister of India, and the chief minister had put this demand? जेन्ना हे लोक म्हणटा मायनॉरिटी कमिशन नाका, कोण तांच्या सपोर्टान आसा? खंयचे मायनॉरिटीचे मेंबर्स, मायनॉरिटी कम्युनिटीचे मेंबर्स तांच्या वांगडा आसा ते तांणी दाखोवचे. हिंदू आनी मुस्लिमूच न्हू, दुसरे आसा म्हणजे कितें STs आसात, दलित्स आसात, जे घोडे हिंदू कम्युनिटी पासून बिलॉंग जातात पूण ते मायनॉरिटीज जातात आणि जायते फावटी हांचेरूय अत्याचार जातात. जाल्यार हे जे मायनॉरिटीज कमिशन आसा तें गरजेचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. फर्मागुडी वयलो छत्रपती शिवाजी महाराजाचो किल्लो लोकांक बंद. थंय म्युझियमाचें काम कांय दिसा भितर सुरू जाता. प्रकल्पाक सुमार 1,400 कोटी क्लियर जाल्यात. काम खंय बाकी या कन्स्ट्रक्शन्स करतले. गोविंद म्हणटा कांय राजकीय गजालींक लागून कळाव थोड्यांक चाललो नाका आशिल्लो. आम्ही सध्या आसा फर्मागुडी हांगासर आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हे जे बॅरिकेशन केला ते हे बॅरिकेशन केला जो फर्मागुडी जो किल्लो आसा त्या किल्ल्याचेर हे बॅरिकेशन केला. लोकां खातीर जी एंट्री आसा ह्या किल्ल्याचेर ती सध्या बंद जाला. स्टेट तशेंच सेंटर मेळोन हांगासर फर्मागुडी हांगासर छत्रपती शिवाजी महाराज हांचे म्युझियम बांदता. जो एक्झिस्टींग हांगासर किल्लो आशिल्लो तो उरतलो. तेजे वांगडाच हांगासर आतां वेगवेगळी जी म्युझियम आसा छत्रपती शिवाजी महाराजाचें म्युझियम तशें बोट म्युझियम हांगासर येवपाचें आसा. 125 कोटीचो हो प्रोजेक्ट जावन आसा. आमी पळयता की हे जे कॉन्ट्रॅक्ट आसा ते जे स्मार्ट सिटीचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांकांच मेळ्ळा. बाकिया कन्स्ट्रक्शन म्हणून आतां स्मार्ट सिटीचें आमकां खबर आहा कशें कितें काम चल्लां. पूण आतां आमकां पळोवपाक जाय की हे जेन्ना म्युझियमाचें काम त्या कॉन्ट्रॅक्टराक मेळ्ळा जाल्यार ते कशा तरेचे जाता. जी डेट मिनिस्टर रोहन खंवटे हांणी आमकां सांगिल्ली आसा की मार्च एप्रील 2026 मेरेन हे काम पुराय जातले. जाल्यार ती पळोवपाची गरज आसा की तो मेरेन हे काम पुराय जातले काय ना. कारण ऑलरेडी आमी पळयता बॅरिकेशन केलां पूण काम अजून चालू जावना. सो फक्त 6-7 म्हयन्या भितर हे काम पुराय जावंक शकता काय कितें हेंय आमी आतां पळोवचें पडटलें. फार्मागुडी छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या किल्ल्यांत येतल्या डिजिटल म्युझियमाचेर काम सुरू जावपाचें आसा. काम सुरू जावपा फाटल्या कळावा विशीं प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडे उलयलो. आज हो किल्लो तसोच तडस्त उबो रावचो, तिचे बुरूज जे आसा ते ढासळपाक जायना आणि ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आजची ही सगळी पूर्व नियोजन आज करपाचें ठरलेलें आसा. वेळ थोडोसो लागतलो, उशिरू थोडोसो जाल्लो आसा हे आमी मान्य करतलो. कारण खूब आहा. बरेचशे जाणांक जावचो न्ही अशे तरेचे हें आशिल्लें. म्हज्या हातांच्यान जावचो न्ही आनी कोणाच्या हातान. शेवट तें
देवाची एक ती तशी आसतली की ह्या वेळाचेर जावचो म्हणून आमी म्हणटले की उशीर जरी जर जाला जाल्यार तेजी कामाची सुरवात काही दिसां भितर सुरू जातली हेतू भितर आमी समाधान मागपाक जाय. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी विवेक प्रभू. पंडित मनोहर बुवा शिरगांवकर स्मृती राज्यस्तरीय भजनी सर्त मंगळार सावन सुरू. कला अकादमीत मंगळारा बाल, बुधवारा बायलो, शुक्रारा दादल्या पंगडाची भजन सर्त. शुक्रारा फायनल. दरेकी 8 पंगड फायनलिस्ट. पुराय सर्त प्रुडंटाचेर लायव्ह. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.